एक वटेनच्यान NDA नरेंद्र मोदीचे सरकार ज्या सरकारान ज्या कमिटमेंट केलो मोदीन जे सांगिल्ले ते पूर्ण करणारे सरकार ज्यांच्या नेतृत्वाचेर ही निवडणूक आमी लढयतात आणि दुसऱ्या वटेनच्यान NDA गठबंधन ज्यांका खबर ना कोण त्यांचो प्रधानमंत्री वेगवेगळ्या भागांतल्यान आयले एकटो उठला आणि हातून जेलीन आसा दिल्लीच्या दुसरो आनी कितें तरी प्रकरणात आसा अशा तरेचे भ्रष्टाचारी सगळे एकत्र जाल्ले हे NDA गठबंधन आसा। म्हाका मत दिवप म्हणल्यार आमचे माननीय मोदीजीक मत दिवप आणि माननीय मोदीजीच्या विकसीत भारताचे विजना खातीर मत दिवप। हांव तुमकां आश्वासन दिता की हांव गोंया खातीर हांव प्रामाणीक रितीन सामके निर्धारान आनी सामके नम्रपणान काम करतले म्हणून। आमी शिक्षर मारतले आणि आमच्या विरोधी पार्टीक खंय तरी गावणा भायर घालतले। जहाँ हुए बलिदान वो मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है आणि हे सांगता असताना आमका सार्थ अभिमान असा जेन्ना आम्ही म्हणटाले की दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इस देश में एक विधान एक प्रधान एक निशान चलेगा। अरे 70 वर्षा वाट पळोवची पडली। जम्मू काश्मीरात 2 संविधान चलताली, जम्मू काश्मीरात 2 झेंडे चलताले, जम्मू काश्मीरात 2 प्रधानमंत्री असताले। अरे अमित भाई शाह आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी या देशात येवचे पडले तेन्नाच या अखंड भारताचे स्वप्न साकार झाले आणि ते तर आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळ्ळे। आणि तेकाच लागून आमी पळयता की सगळ्यात सर्वांगीण विकास करपा खातीर आणि पुराय या देशाक सगळ्यात वयर व्हरपा खातीर आज अखंड भारताचे स्वप्न साकार झाले। रामलल्लाचे मंदिर झाले आणि आता आमी पळयता की देशाची इकॉनॉमी 11 नंबरावयल्यान 5 नंबराचेर पावली। 5 नंबरावयल्यान 3 नंबराचेर व्हरपा खातीर मोदीजीचे स्वप्न आमकां साकार करपाक जाय। नवनिर्माण भारत आमकां करपाक जाय, आत्मनिर्भर भारत आमकां करपाक जाय, स्वयंपूर्ण गोंय आमकां करपाक जाय आणि म्हणून तर आमकां उत्तरेंतल्यान श्रीपाद भाऊ नायक आणि दक्षिणेंतल्यान बाय पल्लवी ढेंपो हांकां आमकां निवडून हाडपाक जाय। येता त्या 7 तारखेक तुमचे आमचे सगळ्यांचे मत हे आमकां कमळाचेर जाय।